जशी दिवाळी म्हणजे नरकासूर, जशी दिवाळी म्हणजे आकाशकंदील, तसोच दिवाळी म्हणजे फोव आनी फोवा शिवाय दिवाळी कंप्लीट जायना. आमगेर फोव खावपाक यो अशें प्रत्येक जाण दिवाळेक आपयता. जशें चवथीक म्हणटा आमचो गणपती पळोवपाक यो, आमगेर गणपतीक पांयां पडपाक यो, आमचें मकर पळोवपाक यो. म्हणजे दिवाळेक कशें आपोवप, गोंयांत तर सिस्टम आसा डायरेक्ट आमगेर फोव खावपाक यो म्हणजे आमगेर दिवाळेक यो. हे फोव तयार कशें जाता हे खुबशे कमी लोकांक खबर आसा. इवन म्हाकाय खबर नाशिल्लें आनी ताका लागून आमी सद्या येयल्ले आसा तिवऱ्या वरगांव माशेल हांगासर आनी आमी मेळटले जयेश नायक हांकां आनी तांची जी फोवाची गिरण आसा तातूंत विजीट करतले. तुमकां वेळ कमी आसा जाणा तरी पुणून ह्या दीस मातशे गडबडीचे डिमांड चड आसता. डिमांड चड म्हणटा आमी अशे ऑर्डरी बी आसता तांकां आमी ते घालता न्हू म्हणून मातशे तेंची ऑर्डरी हे करपाक लागून आमकां मातशी नायटूय मारची पडटा, सकाळीचे परत बेगीन उठचें पडटा. अशें आमच्या कामाक मातशी चड गडबड जाता. ही कितली वर्सां पयलीं? ही जाली 25 एक वर्सां जाली. पयलीं बापायन आमच्या स्टार्ट केल्ली म्हणून आमी आतां ती चालूच दवरल्या. हेका फोव कांडप म्हणटा, हेका फोव कांडप म्हणटा. आनी दोन भशेन ह्यो आसा. ह्यो आमी कायलीर भाजता आनी थोडे आसता ते रोस्टराचेर भाजता. कायलीर म्हणजे सारके मॅन्युअली. पयलीं कोण लाटी आहलेले पळय तेन्ना कुयण्यान भाजताले पळय तशें आमी करता. आमी पळोवपाक मेळटले भितर पळोवपाक. ओके, तर आमी पळयतले की फोव कशे तयार करतात ते, कारण प्रत्येक जाण फोव खाल्ल्या पूण ते कशे तयार करता आनी फोवाचे प्रकारूय आसता. ओके, सो बेसीक फोव तांदळा पासून तयार जाता. हय, तांदळा पासून. आनी गोंयांत जाता ते तांदळा पासून तयार. गोंयचे ते ज्योती भाताचे, मागीर कर्जत, जया, शिड्डेचे. सो तुमचे कडेन तांदूळ घेवन येवप आनी फोव घेवन वचप. भात घेवन येवप. सॉरी, भात घेवन येवप. आनी भात म्हणजे कल्ला सकळ. हय, कल्ला सकळ. ते पयलीं मातशे फुगो बी घालता, हांव दाखयता तुमकां भितर. ओके, चला. तर ही गिरण आणि हांगा भाताचे फोव जाता. ओके, ही 20-25 वर्सां पयलीं. आनी आमच्या पळोवप्यां खातीर आमचे बरोबर आसा स्वराजाक मातसो दाखय. जो सद्या आमकां जॉयन जातलो. ओके, सो ही गिरण तूं 20-25 वर्सां पयलीं सुरू केल्ली. वर्सभर इतलीच बोवाळ आसता काय फक्त? ना, आमी दिवाळेक पयलीं आमी कितें जाताले, पयलीं चड मार्केट येतालो आनी फोव खंय चड आसनासलेले, गिरणीन आहलेल्यो न्हू म्हणून आमकां खूब आमी सगळ्यांक घालताले. आमचे गोवा बागायदार, बिचोले, सांकळे, म्हापसा, पणजे, फोंड्या अशें आमी सगळ्यांक घाली. मागीर आतां वयलो फोव येवंक लागलो न्हू तेन्ना मातसो आमकां वयलो म्हणून आतां खंयच्यान येता? काणकोणच्यान येता दिसता तो. अशें काणकोणचो फोव म्हणटा हे, पूण ना आतां लोक कितें आहा सवाय म्हणटा न्हू, सवाय म्हणटा ते खाता. आनी लोक थोड्यांचे विचार एका दिसाक ते कित्याक ते घेवन बसोंक जाय काडटा. आनी तुमी आतां वर्सभर गिरण कितें करता? चालू ना, बंद दवरता. वर्सभर बंद दवरता. फक्त दिवाळीक एक आमी दसरो जावन स्टार्ट करता एक फावटी, नाजाल्यार एक 10 दीस करता. मातशी प्रोसेस समजा येता एक्चुअली. प्रोसेस म्हणजे कितें, आमी भात हाडटा न्हू पळय हांगा. सॉरी, हांगच्यान चालू. ओके, भात हाडटा आनी हांगासर आमी पयलीं फुगो घालता. ने भात आसत जाल्यार आमी 12 वरां सुमार फुगो घालता. आनी पोन्ने भात आसत जाल्यार एक मातशे चड दीस म्हणजे चड टायम वरां दवरिता. ओके, 15 वरां 16 वरां अशीं दवरता. आनी मागीर ते दुसरे दिसा आमी उदक सोडटा, मातशें सुकता तें म्हणजे उदक न्हिजतलें म्हणटकूच मागीर आमी थंय व्हरता फुडें. आनी फुडें हांगा तुमी हे भात हाडून हांगा घालता. ओके, पयलीं आमकां हेका म्हणटा कितें? हेका भट्टी म्हणटा. ही भट्टी? हय, आमी भट्टी म्हणटा. आतां उजो चालूच आसता. उजो चालू आसता, ताचो कंटिन्यू पेटत आसता. थंय आमी कुण्याचेर हें करता. भाताचो कुणो आसता पळय तेजेर आमी तो उजो पेटयता. हय, आनी एक हांगासर मानाय आसता. हे आतां मानाय हांगासर बसता पळय ते मानाय मेळपाक मुश्कील जाल्या सद्या. गोंयकार मेळना, कोण ना. आनी आतां बेळगांव बी तशें मेळना.
गरमेक लागून गरमेक लागून आतां जायना तेंचे कडेन आनी ते पयलीं आमी खानापूर साकून हाडटाले पळय न्हू हा. ते आमी भरपूर तेंप काम करताले ते जाणटेले कशे येताले ते 12 जाण बी सुमार येताले हा. दीस रात आमी चालूच दवरताली आता हे काम करपाक एक स्किल्ड मानाय जाय पडटा. मानाय जाय पडटा ते मानाय आमकां मेळना आतां बेळगांवां सुद्दां मेळना मानाय तुम्ही खंयच्यान हाडले ते? आतां आमचो तो एक फ्रेंड बाबा 3 वर्सां जालो कोरोनाच्या टायमार आमकां एकट्यान सिंगल सुद्दां हांगासर काम केलां हा तेणेच हे फावटी आनी एकटो मनीस कोणाक पांय पडोन तेणें आनी एक मनीस हाडला नाजाल्यार तो एकटोच बाबडो 2-3 वर्सां तेणें चलयले हांगासर सो तुम्ही कायलीन हे करता हय काय आनी ती रेंव आमी स्पेशल रेंव हाडटा बेळगांवच्यान बेळगांवच्यान 200 रुपया बॅग ते त्या ह्या रेवीन आनी त्या रेवीन फरक कितें? ही आमची रेंव हेवी आनी हिका टेन्शन दिल्ली रेंव आसता ओके हे पळय असली बॅगां येता ती हा हय ती बॅगां 200 रुपया एक बॅग पडटा आमकां ओके हय. सो हांगा कितें करप हांगा बट्टी हय, पयली गरम करप गरम करूंक जाय तिका टेन्शन येवंक जाय ती बरी तांबडी बी जाता हा आनी मागीर तितून ते भात घालप तातूंत ते भात घाल हय आनी पयलीं ते कितें करताले आनी रेंव कित्याक जाय ती रेंव तेका सपोर्टाक भाजपाक जाय न्हू ते हा. नाल्यार ते करपतले न्हू बेश्टे कायलीर घालीत जाल्यार हा ओके हय, आतां ती रेंव घातले म्हणटकूच ते करपना ओके तरी आसतना तेंच्यो लायो जातात हा इतली टेन्शन आसता तिका म्हणजे इतलो उजो पडटा ओके लायांकूय डिमांड आसता अशी. आमी लायांचे हें करिना न्हू ओके पयलीं आमी हीच 2 वर्सां जाली सिस्टम केल्ले तो आमचो मानाय आहा पळय हा त्या मानायानूच आमकां ही सिस्टम करून दिली पयलीं आमचे कडेन त्यो बोडयो आसलेल्यो न्हू हा. ते बोडयांनी चड वगत घातचे पडटाले तांकां हा आनी स्टॅमिना तेंचो काबार जातालो आता हे वयल्यान तुम्ही हे केला हय. हायड्रॉलिक हायड्रॉलिक अशें न्हू हे दोरयांचेर सगळे पुली हय. पुली घातल्या दोन हय, ते सिस्टम तेका आमी दोरयांचेर केला म्हणजे सकयल देंवयले म्हणटकूच ते घुंवता हा ते ऑटोमॅटिक होता ऑटोमॅटीक घुंवता तेका वयर तशी सिस्टम केल्ली आहा तेणें ओके हो तुमचो आविष्कार आता हय. ताणें खंय तरी पळोवन तेणें आयला खंय तरी पयला आसतलें आनी तेणें ते केलें हांगासर हे केल्यारूय गोंयकार मेळचे ना काम ना करपाक. ना सी कोण मेळना कोणूच मेळना इतले इझी करून सुद्धा ना ना फक्त गरमी खूप लागता गरमी काबार जावपाचें. काबार जाता तरी ते एक वर बसता ते व्हडले म्हणपाचे हय न्ही आमचे कडेन हांगा 5 मिनटां हांव मिशिनाचेर आसता म्हणल्यार म्हाजें हें सारकें फाट येयला. खतखत्ता सारकी आता आमकां सगळें लागपाक सुरू जाल्या ओके सो थंयच्यान हांगा हाडटा पयलीं हे टाकयेचे भात हाडून हांगा घालता आमी हा आनी मागीर तांकां लागीं जालें न्हू हय मागीर ते 2-2 डब्यांचो आमी एक गाणो करता आनी मिशिनान घालता ओके हय तो काडून मशिनान घालता मशिनान घालता हे गिरण आमी मागीर ते थंयचे खतखतीत काडून हांगासर आता घालता. ही मेन गिरण हय ही मेन हा थंयच्यान हांगा घालपाचें घालपाचें हा हे मागीर गोवन बिवन ते मागीर हांगासर हितून तुका जाय तशी पातळ दाट तुका जाय तशी सायज काडूंक जाता आनी ती सोलां आसा पळय भाताची ती खंय पडटा कल्लां. कल्ला कल्लां इतको बारीक पावडर जाता आनी ही जाळी आहा न्हू ताका पोना हा हे जाळयेनसून थोडे पडटा आनी थोडे हे जाळयेनसून पडटा ओके सो कल्लाचें पीठ जाता पिठो कसो जाता पिठो चड जाता. मोठो कसो आसता तो पळय हांगा पडटा हा आनी ताका सपोज ती लायो बीन लाय कशी येयली न्हू ती प्रेसान पिठो कसो जाता न्हू आनी इल्ले बारीक बारीक पीस जाता अशे बारीक बारीक पीस जाता तेवूय थोडे हांगासर पडटा ओके आता कितें कॅपेसिटी कितली एक्चुअली आमी सद्या आमी आतां 2 डबेच घालता 5 किलांचे आहा पळय ते किलाचे 2 डबे 2 डबे घालता तितल्या तितून ताका ओके जाता सो आता सबंद एक वराक हो कितले फोव करू शकता एका वराक वो जवळ जवळ एक 30-40 किलो मायज 30-40 किलो 30-40 किलो आणि हो सबंद दीस चलोवपाक मेळटा मेळटा गरम बिरम जायना जाता हे सगळें गरम जाता तेजे फूल आणि हो खंयच्यान हाडलो तुमी हो बेळगांव साकून हाडलो तेन्ना बाबान हा, तो आता हो 25 वर्सां काम करता करता हय करता फकत हे चाळणी चेंज केल्या तेज्यो हा आनी बेल्ट चेंज केल्या हा सकयल बेल्ट आसा बेल्ट आसा पुली आहा ताका व्हडली Okay. मोटाराक साकून हांगासर हा तेजेसून करता तेजे वयरसून ते करता ओके आणि तुम्ही देवाचें नाव पळयलां हय. खापरा रवळनाथ गोरती देवी प्रसन्न तुमी हांगचेच हय आमी तिवरेचेच तिवरेचेच हय पूण देव आमचो खबरो रावणात नारया आनी नार्वेचे गोलती देवी हितून पेडणे ते येयले पेडणेचे सो ऑल ओव्हर गोवा आसा तुमचे सो हांगच्यान पडटा आणि मागीर हांगासरल्यान ते काडून मागीर हांगा घालता हांगा चाळणीन घेवचें पडटा चाळणीन. यो सर यो चाळणीन घालचें पडटा मागीर हे चाळणीन मागीर चाळून आतां खूब सिस्टम येयल्या ऑटोमॅटीक चाळून अशें अशें हालता तसली येयल्या हा पूण आजून आमी ती यूज करूंक ना हा म्हणटकीर सद्या आमी कोण रावता आनी- हातान करता हय, हातान सो अशें करता. अशें चाळे की हय, तो कुणो पडटा. आसता बारीक पळय तो हा. पडटा ओके
आणि हे फायनल पडटा ते फायनल ताचेर आनी कितें ना आनी काय नाही हे फायनल. सो आतां सपोजिटली एक भात थंय हें जालें आनी फोव जाय म्हणसर कितली वेळ कितलो वता? एक आता एक गाण्यांक एक रोखडेच जाता हरशीं पूण कितें आतां एक तुवें हाडली 20-30 किलांची पिशवी जाल्यार विदीन 10-15 मिनटां भितर जाता. सो ते लोकांनी हांगा आपले भात घेवन येवप यो आनी आमचें आसता न्हू ते तुमी आपले आमचें आसता ते कितें करता आमी लोक येवच्या पयलीं आमी सकाळीं बेगीन उठ्ठा 4 सुमार 3 बी उठ्ठा 1 वर सुमार पेटोवंकूच टायम लागता आमकां. गरम जावपाकूच टायम तेकाच टायम लागता. बाकीचे सगळे फातोडेर 3-4 3-4 बी उठ्ठा आनी उजो घालता आनी उजो घालता. लोक न्हिद पावत तेन्ना तुमी उठ्ठा आनी सबंद दीस मागीर दिसभर मागीर आतां हें उरलां पळय आतां ती जातलें आमकां 8:30, 9, 11 जाता एकदां तशें आसता. पूण तें दवरूंक गावना मागीर तेका बेळशेल्लो कसो वास येता. ओके नाजाल्यार कोंब येता. म्हणजे आतां समज हे भात तुमी हें केलें उदकान घालून दवरलें जाल्यार एक 24 वरां भितर सोंपोवपाक जाय नाजाल्यार पेड्यार जावन जाल्यार पेड्यार जाता तेका वास येता मागीर वास आनी येता तो कोंब येता कोंब येता मागीर फेल ते. ओके आतां एकूच तरेचे फोव आसता का ना खूब भशेचे आतां कसले कसले भात आसता पळय तसले फोव काडूंक गावता भाता प्रमाणे. आतां तुमी काडटा ते कितें आमी ज्योतीचे ते काडटा. ज्योतीचे ते कसले फोव म्हणपाचे? बाजारान जर गेले आनी विचारपाचें जाल्यार कितें ज्योतीचे फोव आहा विचारपाचे कर्जताचे येता शिड्डेचे येता भाताच्या नांवारसून फोव. ओके थोडे कोरगुटाचे हाडटा. पूण खंयचे फोव इजी करपाक बी तशें आसा कितें? इजी करपाक तशें काय ना सगळें सेम. खंयचे फोव हाडल्यार तुमी तितलेच हें करता? तशेंच करता. आनी चार्ज कितले घेता हेका? आमी 12 रुपया किलो घेता. 12 रुपया किलो काणपाक. आनी ताणें फक्त तांदूळ हें सॉरी भात हाडून दिवप. तो आनी ते उबेक बी हाडून सगळें करप. तेका आतां कशें जाय सपोज तेका गरम उदकाचें जाय उबेचें म्हणटा तेका आनी आमी थंड उदकाचें काडटा. तितून 2 भशेन उबेचें काडूंक जाता आनी थंड उदकाचें काडूंक. उबेचें तुमी काडिना? आमी उबेचें काडिना. आमचें चड न्हू तें जाल्यार आपल्या घरा कडेन घरा कडेन खावपाक जाल्यार पूण उबेच्या भाताक मातसो टेस्ट आसता फोवाक. आनी हेका मातसो कमी आसता. मातसो कमी आसता टेस्टाचेर आसता सगळें. मागीर फुडें पॅकिंग चलता. मागीर फुडें पॅकिंग मातशें दाखयता पॅकिंग. हांगा येवन तुमी लिहून घालता. ते आमी एक 5-6 वरां निवयता मातशें परतिता धरून नाजाल्यार कितें आसता गरम 5-6 वरां सुमार निवयता आनी नाजाल्यार गरम आहलें न्हू आनी तशेंच पिशव्यांनी भरले जाल्यार ते उबेता भितर मातशें उदक कशें सुट्टा. ओके सो एक 5-6 वरां दवरून हें करचें पडटा हांगाच्या हांगा. जालें फोव. आतां हे खंयचे फोव? हे ज्योतीचे फोव. हे ज्योतीचे फोव. मागीर आतां फोव हांगा ते रास मारता आसतना वेगवेगळे राशी मारच्यो पडले. आमी त्या खातीर एकूच क्वॉलिटी काडटा न्हू ज्योतीचेच काडटा चड. आनी कोणें अशें सोदले बी जाल्यार आमी तेंच्या खातीर 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल अशें वायट काडटा म्हणजे कर्जताचे काडटा. आतां हांगच्यान खंयचे लोक येता हांगा? हांगासर सालिगांव तालिगांव पणजेच्यानूय येता. पणजेच्यानूय येता आनी मागीर आमोण्या नावेले कुमोरजिया आतां ते थंयसर आहा ते कुमोरजिया एक गेल्या वर्साक पेडण्या साकून सुद्दां येयल्ले आहा हांगासर. तुमच्या गांवच्यान पेडणेच्यान आयिल्लो व्हरपा खातीर. व्हरपाक येता तशें करपाकूय येता. केन्नाच्यान सुरू जाता हे आमी आतां सद्या आमी पयलीं दसरो जावन आमी स्टार्ट करताले. एक फावटी बाबा आसतना दसरो पयलीं सुद्दां स्टार्ट करताले सुरू. पूण आतां गिरायक कमी आसा आनी लोक कितें करता व्हॅल्यू पळय सामको डावन करता. आतां आमी सकयलूच आमी आतां थंय विकूंक बसता बायल म्हाजी पूण थंयसर कितें म्हणटा 150 2 जायना. तुमची मिसेस थंय विकपाक म्हाजी सकयल खंय माशेलान? ना हांव पळय ते सकयलूच आहा. सकयलूच. ओके म्हणटकूच कितें करता लोक कमी विकून मागता. कश्ट पळयना आनी आमी फ्रेश तो आमी ते व्हडले
तेंचे सारखे आमी पयलेच काडून दवरून बिरून मागीर पॅकेजींग तशें व्हडलें काय ना काय ना आमी पिशव्यांनी 1 किलो घालून 2 किलो तशें आनी कोणाय तर सांगलें एक 50 किलो 25 किलो जात एक 100 150 200 अशें सांगलें जाल्यार तांकां आमी पिशव्यांनी भरून दितात. पिशव्यांनी भरून हय आता तुमचे संबंध फॅमिलीच हातून इनवॉल्व हय भाऊ येता हेल्पाक हां. मागीर वाड्या वयले भुरगे येता सांजचे बीन चड लेट जाता जाल्यार मातशें फोन करीत या रे मातशें मदतीक येता. कुणो घालूंक जाय या रे मातशें कितें प्रॉब्लम जाल्यार तेवूय बी येता. वाड्या वयले हय येता वाड्या वयले भुरगे येता. ओके आनी हरशीं तुमी आतां हें सोडून तुमचें प्रोफेशन कितें हांव बस चलयतां तुमी बस पूण मागीर हांव हे भात उरता पळय तितले हांव तांदूळ करून विकता. तांदूळ करून ताजी गिरण आसा हय पळय ती गिरण तांदळाची ती तांदळाची गिरण आसा ती. मागीर ती हांव तांदूळ करून विकता. तांदूळ करून वर्सभर तें काम चलता हय तें चलता हें मागीर फक्त तें बरें दिवाळी. हें त्रास मातशें. तें बरें हय, तें एकट्याचो शो न्हू एकट्याचो हे show. दुसऱ्यांक सोदूंक ते माना मेळ्यार चलोवपाचें आनी भातां व्हरून मातशें पावसाक लागून सामकें पावसाक लागून सद्या त्रास जाला सामकें त्रास जाले नाजाल्यार आमकां गिरायक फूल आसतालें पूण हांगासर. भात येतनाच तुमकां ओले जावन येता आसतलें हय तितून आनी किलोय चड लागता न्हू ओले हाडले म्हणटकूर हां तशें सुकें बी आसल्यार मातसो फायदो पडटा किल्लान म्हणजे ओके. कमी आनी जितें आसत जाल्यार मातसो चड वेट जाता न्हू. ओके सो सद्या हे फोव हय हाजे ओके सो दिवाळी तुमी घरान हांगच्यानूच व्हरता हय हय तेजेरसून समजपाचें देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून हे आशिल्ले जयेश नायक आनी आमी आसा तिवरे माशेल हांगा फोवाच्या गिरणेचेर. जेन्ना आमी दिवाळी म्हणटा नरकासूर जाता आकाशकंदील जाता पूण सगळ्यान मोस्ट इम्पॉर्टंट एलिमेंट्स म्हटल्यार फोव. कारण एज आमी पयलीं सांगलें तशें फोव खावपाक आमगेर यो म्हणजे दिवाळेक आपयल्ल्या भशेन जाता. सो फोव कशें जाता ही प्रक्रिया दाखोवपा खातीर तुमकां आमी ह्या पासय घडोवन हाडली. आमी तुमच्या मुखार पासय हाज्या खातीर हाडटा की गोंयकारांनो तुमकां गोंय आपयता. कारण गोंयान जे जे प्रकार जाता आनी गोंयान ज्यो ज्यो गजाली आसा ज्यो त्यो जर तुमकां खबर ना जाल्यार तुमी गोंयकार म्हणचे पयलीं 4 वेळा तरी विचार करचो पडटलो. सो ही पासय तुमच्या मुखार हाडटा. हांव रुपेश सामंत आनी म्हाजे बरोबर आशिल्लो स्वराज. ओके हे दोगी जाण मेळून तुमच्या मुखार पासय हाडटा ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स आर RDX गोवा अँड प्रोडक्शन पार्टनर्स आर प्रसाद देशपांडे मेंटोर goabalance.com. कीप वॉचिंग.